Bathing in salt water on Goa's beaches in May has been an age-old Goan tradition. In the golden days, and many even now believe that bathing in salt water cures a lot of their aches and pains. However, in the recent past, tar balls washing onto the shore has deterred many from this annual tradition. Now, the latest incident is the incidence of tar balls along the Ashvem and Morjim beaches. Our reporter Sandeep Kamolkar takes a look at this issue. हरमल मांद्रे बिचार टार बॉल्स घालच्यान खूब येवपा लागले. म्हाका दिसता ज्यो बोटी बी आसा ते आपली ऑयल बी सोडटा आसतले. पूण ह्या दिसांनी हो जो हे आसा मे म्हयनो तो न्हांवपाचो असो आसता आनी सगळो लोक कितलोसो लोक जगा वयलो लोक बिचाचेर न्हांवपाक येता आनी तांकां हे टार बॉल्स असल्या कारणान न्हांवपाक मेळना कारण इन्फेक्शन सुद्दां जावंक शकता. अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे की एक अशी आसूं बोटीन ऑयल सोडू शकता आनी अशी खंयची कंपनी सोडू शकता आनी समुद्र आपूण पोटान येयना तो डायरेक्ट बिचाचेर सोडटा. त्या कारणान तो सगळो हे ऑयल वयर येयल्ली आसा. ताची ट्रेडिशनली न्हांवप आसता म्हणजे ते वर्सान एकदां न्हातात म्हणजे जवळ जवळ अशें की औषधी कशें वखदां डायरेक्ट तेंचे हेल्थाक बरें दिसता अशी ट्रेडिशन पयलीं पासून चालू आसा. Sandeep Kamolkar, Jawar Barve and Shivani Sangelkar for GOA365.